वाळपयच्या गणेश भक्तांनी मंगळारा वाळपय मामलेदाराक पोट वेंचणुकाची तारीख फुडें धुकलची म्हण निवेदन पत्र भेटयला। 23 ऑगस्टाक जावपी वेंचणुको चवथीच्या दिसांनी आसून लोक चवथीक आपल्या गांव घरा वतात म्हणटकर ही तारीख बदलची म्हण मागणी गणेश भक्तांनी केल्या। आर्डिक स्कोआ खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। आयिल्ले की जे इलेक्शन एक थल्ला वाळपय तेजे मातशें फुडें धुकलचें म्हणून कारण की चवथीक सामकें तेंकोन आयिल्ले आसा आनी लोकांक भरपूर त्रास जातलो म्हणून कित्याक हांगासर वाळपय जास्त लोक आसा ते भायले आसा ते आतां कितें म्हणटा की आमच्या कडेन मेळयले ते म्हणटा की आमकां वचपाक जाय घरा कडेन आतां इलेक्शनाक हांव हांगासर की घरा कडेन वचों कित्याक चवथ म्हटल्यार हांगासर लोक पयलींच 15 दीस तयारी करता त्या शिवाय जे मार्केट आसा पळय तांकांय प्रॉब्लेम जातलो तेज्या कारणान आमी तांकां आतां सांगलें की हे जे इलेक्शन आसा ते मातशें फुडें धुकलचें म्हणून ज्या कारणान आमचे हिंदू भाव आसा तांकां सहकार्य करचें म्हणून म्हणजे प्रत्येक फाटले फावट जे क्रिस्ती बांदव आसा आमचे तांचो सांजाव आसलो तेज्या कारणान तेंचें बी इलेक्शन फुडें धुकल्लें तसोच आमचो मान राखून हें मातशें इलेक्शन फुडें धुकलचें अशें आमी तांकां सांगलेलें आसा आतां। आनी कितें कमिटमेंट दिलें कितें सांगलें तेंच्यांनी आमकां कळयता म्हणून सांगलां फुडें धाडटा म्हणून सांगलें ती कॉपी काल उजगांवच्यान वाळपयच्यान थोडे लोक आमचे कडेन आयले आनी आमी कितें करूं काय म्हणपाक लागले ते फुडें येवपाक तांकां कळना की खंय वचपाक जाय कितें सांगपाक जाय आमी तांकां ते आमकां म्हणपाक लागले कितें तरी करा म्हणपाक लागले आतां पळय आमचो पोटा पाण्याचो धंदो आसा आतां कितें करूं जे इलेक्शन येयल्लें आसा थोडे जो येता ते भायर काडटात तांकां की आमी प्रचाराक या म्हणून आतां आमी कितें करपाचें आमचो बिझनेसाकूय प्रॉब्लेम जाला तांकां मातशें खंय तरी तुमी चला आनी सांगात तांकां की इलेक्शन फुडें धुकलां म्हणून आयज आमी हांगा आयिल्ले सगळे आमचे आनी आमी तांकां आतां सांगलां। आणि दुसरें म्हणजे कितें आता वाळपय हो शहरांतलो म्हणजे कशें जाता की सगळे जे गांवांतले लोक जे आसात ते चवथीच्या हितून बिझनेस करपाक म्हणजे तेंचे जे आमचे जे माठोळेची जी सामान असतात ती सगळी घेवन हांगासर बाजाराक बसतात तशेंच हांगासरले वाळपयचे जे आमचे बाजारांत जे आमचे ते हार किंवा आनी कितें दिवपाचे आसता ते सगळे तेंचे बिझनेसूय आसा सो हे चवथीच्या खातीर इलेक्शन वांगडा जर आयल्ल्या कारणान तेंच्या बिझनेसाकय व्हडलो फटको बसपाची शक्यता आसा म्हणून आमच्या सगळ्यांचे हे आसा की आमी इलेक्शन मातशें फुडें धुकलचें।